Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. सरकार आनी टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय बसून ॲप बेस्ड टॅक्सीच्या विशयाचेर तड लावची. ह्या विशयाचो पर्यटनाचेर परिणाम जाता, ट्युरिझम स्टेक होल्डर उलयले. आतां हो टॅक्सीचो इश्यू म्हणटा तो बरो सेन्सिटीव. म्हणजे जायते टॅक्सीवाले आमचे भाव जायतो हो इश्यू घेवन भोंवता. सो गव्हर्मेंटान आनीक हे टॅक्सीवाल्यांनी सगल्यांनी एकठांय बसून जाय जाल्यार आमी स्टेक होल्डर मेळपाक शकता. सो सगल्यांनी एकठांय जावन हो इश्यू न्हू जो आयज इतलो वयर पावला हो इश्यू तो सॉल्व करपाक जाय. सॉल्व कर दोनूय सायडीन कोणाकूय दुख येना तशें करून दोनूय सायडीन बरें एमिकेबली सेटलमेंट करून एक सगळे आमचो एक म्हणजे इतलो व्हडलो इश्यू जाला हो टॅक्सीवाल्यांचो. सो तो मातशें आमकां हेल्प करचें गव्हर्मेंटान हो सॉल्व करपाक. Department of Transport came out with very progressive app guidelines on 20th May 2025. The draft notification was issued on this day. They designed a survey wherein we decided to test whether people wanted apps or not. In the morning of 4th June, that is till 10 a.m. on 4th June, we have received 1954 responses. Out of this 1954 responses, 96% have voted in favor of apps, whereas 4% have said they do not want apps. Based on this overwhelming response, which is also corresponds with surveys done by other organizations, I think it's very clear that the people of Goa want apps and the government should take this forward. ॲप हो गरजेचो, टेक्नॉलॉजी ही एडॅप्ट करपाक जाय, पण भायलो प्लेयर येवन हो चलोवप इज नॉट फिजिबल ॲट द मोमेंट. अँड कन्सिडरींग आमचे गोंयकार जे भाव आसा जे ह्या धंद्यान आपले पिडयेंतल्यान पिडयेन ह्या हितून आसा, जे तेंचे लायव्हलीहूड दवरपाक लागून गव्हर्मेंटान जो स्टेप घेतला, द फोर्सफूल इंटिग्रेशन ऑफ दी ॲप म्हटला पळय, त्या हेचेर आजून पर्यंत म्हाका जरीन आजून आय एम नॉट कम्फर्टेबल अँड आय डोंट थिंक सो इट इज फिजिबल फॉर गोवाज फ्युचर. Whatever the fare is told by the driver, they have to pay, which is considerably high, taking into consideration the fare charged by Ola, Uber in other states of the country. So it's a good move by the government. In regularize करचे पडटा न्ही, कोणाची पोटां हाडना गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज ओनली ट्रायंग टू टेल देम लेट्स ऑर्गनायज द सेक्टर. आणि कित्याक कोणूय येवंक सोदता जाल्यार ताका पयलीं म्हणटा तो फ्रेमवर्क गायडलायन्स आसपाक जाय. आमी हाणेच येवचे ताणेच येवचे धंदो करचो असो म्हणूंक शकना. आमी सरकारान म्हणटा तो कायदो करपाक जाय, त्या प्रमाणे ज्याची इच्छा आसा ताणें धंदो करपाक जाय. दीस इज द एसेन्स ऑफ फ्री मार्केट जे म्हणटात ते. गायडलायन्स आर एक्स्ट्रीमली फेअर. मजगतीं गोंयांतल्या 5 मुख्य इंडस्ट्री असोसिएशनांचो ॲप एग्रिगेटराक सपोर्ट. वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन, गोवा ऑटोमोबायल डीलर असोसिएशन, गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, स्टेट इंडस्ट्री असोसिएशन आनी लघु उद्योग भारती गोवा प्रदेश ह्या संघटनांचो एग्रिगेटराक तेंको. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.